आयतारा एकाच दिसान भारतान नोंदयल्यो कोविड-19च्यो 8,380 केसी. हॉटेलां, मॉल, आंतरराज्य येरादारी आनी उपरांत विमान सेवा सुरू करपाचेर सरकार करता विचार. गोंय सोडून वचत आसात स्थलांतरीत कामगार. शेनवारा 3,228 बिहारांनी गोंयाक केले बाय बाय. दक्षिण पूर्व आनी कुशीचो पूर्व मध्य अरबी सागर आनी लक्षद्वीप वाठारांत तयार जाला उण्या दाबाचें वातावरण. फुडल्या 24 वरां उपरांत जावं येता चक्रीवादळ. गोंयांतूय घुळू येता, वारें आनी झाडू येता, उटंगराचो पावस. दर वर्सा तंबाखू घेता 8 दशलक्ष लोकांचो बळी. नो टोबॅको दिसा निमतान स्मोकिंग आनी तंबाखूच्या वापरा विरोधात घडोवन हाडली जागृताय. तरणाटी पिळगेक सिगरेटच्या व्यसना पासून सोडोवपाचें सरकारी यंत्रणेक आव्हान. येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. लॉकडावन आतां टप्प्याटप्प्यांनी बंद करपाच्या निर्णयार सरकार पावला. भारतात आयतारा दिसा कोविड-19च्या 8,380 केसीची नोंद जाली. एकूण आंकडो 1,82,143 पावला. 5,000 दुयेंतांच्या मरणाची नोंद जाल्या. भारतात एका दिसा भितर कोविड-19च्या 8,380 केसींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरां भितर सुमार 265 जाणांची मरणां नोंदयल्यांत, जाल्यार 4,309 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. आतां मेरेन भारतात कोविड-19च्या 1,82,143 केसींच्यो नोंदी सापडल्यात. एक्टीव केसींनी 89,000 आंकडो हुंपला. 5,164 दुयेंतींची मरणां, जाल्यार 86,983 पेशंट बरे जाल्ल्याच्यो नोंदी जाल्यात. महाराष्ट्राचो आंकडो 65,168 जाला. फाटोफाट तामिळनाडूत 21,184, दिल्ली 18,549 आणि गुजरातात 16,343 केसींची नोंद जाल्या. संवसारांतल्या कोविड-19 केसींचो एका दिसाचो आंकडो 1 लाखा वयर गेला. एकूण कोविड-19 केसी 61 लाखांचेर पावल्यात. 3.71 लाख लोकांच्या मरणांची नोंद, जाल्यार 27 लाख लोक बरे जाल्ल्याची बातमी आसा. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. राष्ट्रीय पावंड्यावयले लॉकडावन काडून घेतला. ज्यो घडामोडी लॉकडावनाच्या काळात बंद आशिल्ल्यो त्यो टप्प्याटप्प्यान सुरू जातल्यो, पूण कांय थळांनी लॉकडावन 31 जुलय मेरेन चालूच उरतले. देशांतले हेर सुवातो अनलॉक जातल्यो. पुराय 68 दिसां खातीर भारत लॉकडावनात आसलो. आतां हे लॉकडावन टप्प्याटप्प्यान काडपाक लागतले अशें गृह मंत्रालयान शेनवारा जाहीर केलें. लॉकडावनाच्या काळात ज्यो गजाली बंद केल्ल्यो त्यो टप्प्याटप्प्यान सुरू जातल्यो. अनलॉक जावपाचो पयलो टप्पो 8 जुना सावन सुरू जाता. पळयात लॉकडावनाचे पयले टप्प्यांतल्यो कांय घडामोडी. पयले फेसीत 8 जुना सावन प्रार्थना स्थळां आनी हेर धर्मीक सुवातो उक्त्यो जातल्यो. पूण थंय धर्मीक वा संस्कृतीक कार्यावळी करपाक मेळच्यो नात वा मेळावे घेवपाक मेळचे नात. योग्य तें अंतर राखून हॉटेलांनी वचपाक मेळटलें. लोकांक आतां राज्या भितर वा दुसऱ्या राज्यांनी परवानो वा परवानगी बगर भोंवपाक मेळटलें. मात खंयच्याच राज्यान कसले निर्बंध घालपाचे थारायले जाल्यार ते आदी लोकांक सांगचे पडटले. सामानाची येरादारी करपी वाहनां खंयच आडावचे नात. निर्बंध काडटले. पयली फेज धर्मीक स्थळां आनी प्रार्थना स्थळां, हॉटेलां, खानावळी आनी राबित्याच्यो सुवातो, शॉपिंग मॉलां. राज्यांत राज्या भितर भोंवप, येरादारी आनी मालाची येरादारी. स्कूल, कॉलेजी, शैक्षणीक संस्था, कोचिंग आनी ट्रेनिंग संस्था जुलयांत उक्त्यो आसतल्यो. आस्थापनां केन्ना उक्ती जातली ते विशीं पालकांक वा संबंदीत लोकांक आदी कळीत करतले. फेज दुसरी स्कुलां, कॉलेजी, शैक्षणीक संस्था, कोचिंग, ट्रेनिंग क्लासी घेवपी संस्था. संस्था वा आस्थापनां सुरू करपाचो निर्णय पालकांक वा संबंदीत लोकांक विचारूनच. आंतरराष्ट्रीय विमानां, मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमींग पूल, मनरिजवण करपी सुवातो, पार्क, थिएटरां, बार्रां, ऑडिटोरियम आनी सचिवालयांतल्यो उक्त्यो सुवातो करपाचें सरकारान थारायलां. तिसरे फेसीत समाजीक, राजकीय, संस्कृतीक, मनरिजवणेच्यो धर्मीक आनी हेर कार्यावळी सुरू जातल्यो. पूण हे सगळे नेमके केन्ना सावन सुरू जातले हाची तारीख मात सरकारान जाहीर करूंक ना. वातावरण पळोवनूच ह्यो तारखो जाहीर करतले. फेज 3 आंतरराष्ट्रीय विमानां, मेट्रो रेल्वे, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमींग पूल, खेळबागो, थिएटरां, बार्रां, ऑडिटोरियम, सचिवालयांतली वास्तू,
समाजीक राजकी मनरिजवण करपी वर्सुकी आणि सांस्कृतिक कार्यावळी, धर्मीक कार्यावळी आणि हेर मोठे मेळावे. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. लॉकडावन फुडल्या आनीक 68 दिसां खातीर वाडला. त्या खातीर सरकारान गायडलायनूय जाहीर केल्यात. लॉकडावनाची ही 5वी फेज. ह्या काळात कितें करप आनी कितें करपाचें न्हय ताची पळयात मार्गदर्शक तत्वां. रातच्या वेळावेलो कर्फ्यू चालूच उरतलो. राती 9 ते सकाळी 5 मेरेन. आडवाद फकत अति गरजेची आणि वैजकी सेवा. 144 कलम लागू आशिल्ल्यान 5 परस चड लोकांक एकठांय येवपाक मेळचें ना. 65 वर्सां पिराये वयले जाणटे आनी 6 वर्सां सकयली भुरगीं आनी गुरुवार बायलांनी घरा रावपाचो सल्लो दिला. फकत इमर्जन्सी आसल्यारच तेंच्यांनी एके सुवाते वयल्यान दुसरे सुवातेर वचूं येता. भौशीक सभा वा मंडळांच्यो बसका घेवपाक मेळच्यो नात. भौशीक सुवातांचेर थुंकप, सोरो पिवप आनी तंबाखू खावपाक मनाय आसतली. प्रतिबंध. रातचे 9 ते सकाळी 5 मेरेन भोंवपाक मेळचें ना. कलम 144 लागू आसतले. 65 वर्सां पिराये परस चड आनी 10 वर्सां पिराये सकयल्या भुरग्यांनी आनी गुरुवार बायलांनी घरा रावप. भौशीक सभा मंडळांच्यो बसका जावच्यो नात. भौशीक सुवातांचेर थुंकप ना. भौशीक सुवातांचेर सोरो पिवपाक, तंबाखू खावपाक मेळचो ना. VO2 लोकां खातीर MHA मार्गदर्शक तत्वां जाहीर केल्यात. लोकांनी भौशीक सुवातांचेर भोंवतना तोंडार मास्क घालप तशेंच 6 फुटांचें समाजीक अंतर दवरप गरजेचें. लग्न सुवाळ्यांनी फकत 50 लोकांक जाल्यार मरणा उपरांतचे विधी खातीर फकत 20 जाणांक एकठांय येवपाची मुभा दिल्या. MHAन दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांतल्यान कामगारांनी जाता जाल्यार घरा कडल्यानच काम करचें अशी सुचोवणी दिल्या. कामाच्या सुवाताचेर कामगारांचें स्क्रिनींग करप, नितळसाण बाळगुवप आनी सॅनिटायझेशन करप गरजेचें. ह्यो गजाली करप गरजेच्यो. भौशीक सुवातांचेर वा कामार तोंडार मास्क वापरप. एकामेकां मदीं 6 फुटांचें अंतर राखप. लग्न सुवाळ्यांनी चडांत चड 50 लोक. मरणाच्या सुवाळ्यांनी 20 लोकांक मेकळीक. कितें करचें? जाता जाल्यार घरा कडल्यानच कामां करचीं. कामाचो वेळ उणो करचो. काम करपाचे सुवातेर स्क्रिनींग, नितळसाण आनी सॅनिटायझेशन गरजेचें. आरोग्य सेतू ॲपाचो वापर. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दक्षिण पूर्व आनी कुशीच्या पूर्व मध्य अरबी सागरात आनी लक्षद्वीप वाठारांत उण्या दाबाचें वातावरण तयार जालां. फुडलीं 24 वरां पूर्व मध्य आनी कुशीच्या नैऋत्य अरबी समुद्राचें निरीक्षण गरजेचें, कारण त्या उपरांत 24 वरांनी चक्रीवादळाचो अदमास आसा. चक्रीवादळ उत्तरे वटेन घुंवन उत्तर महाराष्ट्र आनी गुजरातच्या दर्या वाठारांत 3 जून मेरेन पावूं येता. हे मजगतीं गोंयांत वादळी वारें आनी उटंगरांचो पावस पडूं येता. आयतारा गोंयांत बऱ्याच वाठारांनी पावस शिरशिल्लो. पळयात काय देखावे. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. ह्या आनीक 2 भाजपा आमदारां मदल्यान संघर्शाची कीट थारो येता. चिखले सावन कोयर हाडपाक सड्या वयल्या लोकांनी हरकत घेतल्या. ही सुवात निकतीच नितळ केल्ली. नगरसेवक म्हणटा, फाटल्या कांय दिसां सावन लोकांच्यो कागाळी येवपाक सुरू जाल्ल्या पासून आमी सादूर जाल्यात. हे सुवातेर परत खंयचोय कोयर उडयलो जाल्यार संघर्श जावं येता. पळयात पुराय बातमी. हे सुवातेर परत कोणें कोयर हाडून उडोवपाचो यत्न केलो जाल्यार कायदो हातांत घेतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. सड्यार कोयर हाडून उडोवप्यांचेर नदर दवरपाची तांणी पंचायतीक विनवणी केल्या. मुरगांवच्या नगरसेवकाक बरोबर घेवन शेनवारा सांज वेळार सड्यावयल्या लोकांनी हेडलँड सड्यावयले सुवातेर बसका घेतली. पळयात तांकां कितें म्हणपाचें आसा तें. मुरगांव मतदारसंघान एकच बोवाळ पडला की गार्बेजीचो वास येता. वास्को पासून बायणा पासून सगळ्यांचे आमी कावन्सिलर म्हणले आमकां पयलीं लोक विचारतात. आमच्या मायकल लोबो आणि चीफ मिनिस्टरच्या वतीन हांगासर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घातलो आणि लिगसी वेस्ट जी आसली इतल्या वर्साची 30-40 वर्साची डंप जालेली ती क्लियर केली. तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर प्ले ग्राउंड हो हांगासर जो प्ले ग्राउंड कसो जागो खाली जाल्लो पळय तो केदो व्हडलो हीप आसलेलो ढगाक टच करतालो. आयज हांगासर कांयच ना म्हणून आमी हॅपी आसले. पण जेन्ना आयज सकाळी आमच्या कावन्सिलरांनी सड्या वयल्या कावन्सिलरांनी पळयले जाल्यार चिखले पंचायतीची गार्बेज येता 2 ट्रक येल्ले टिप्पर भरून तांकां तेंच्यांनी आडायले.
अचानक आम्ही हांगा वॉकिंग करता तेन्ना कळ्ळें की वास मारता. अरे आमी प्लांटार भोंवता हांगासर जाल्यार वास नासता आनी अचानक वास कित्यान येयलो. मागीर कळून चुकलें की चिखलेच्यान गाडी येता. अरे बाबा वास चिखलेच्यान कसो येता हांगासर. अरे तुजे एरियेक तूं पळय न्हू आमी हांगासर नीट करता. सद्या काम इतलें नेटान चालू आसा. आमची मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी हॅप्पी आसा ही इतकें काम केल्या बद्दल मिलिनायका बद्दल. आनी हे अचानक हे गाडी आयले आयज आमकां कळ्ळें आमचे 2 कावन्सिलर काढलो आणि आम्ही आमच्या MLA क सांगले की आमकां घाण जाता भुरग्यांक रोगराई जाता पिळे हे जाता ते नको काड म्हणून म्हणजे आमच्या साहेबान आमदारान आमच्या मिनून नायकान प्लान घालून तो आतां हे करपाचो आसलो. पूण आतां आमी अशें आयकोन जाणा की चिखलीचो कचरो जो हांगा हाडून उडयता पळय न्हू तेंच्या भायर गांवांत थंय घालूं येता न्हू. फाल्यां वेर्णाचे हाडटले फाल्यां म्हशी मरतल्यो गोरवां मरतली त्या हाडून उडयतले. हो वास आमी सोदपाचो. आम्ही इतली वर्सां खूप त्रास काढल्या. कुत्रे जनावरां बी वयर येतात पोटले हाडून दारांनी उडयता. आमच्या घर लागींच आसा. आमकां कितलो त्रास जाता ह्या कचऱ्याक लागून जाणा. 3-4 वेळा तरी कितले फावटी सांगले ना आमच्या मिनिस्टरान आमकां लागून खूप काळजी घेतल्या आनी खूप त्रास घेतल्या. तेन्ना मिनिस्टरान आमच्या सगळो प्लांट थंय बांदलेलो सगळें निवारण केलां. सगळे जाग्यार उडयल्ले. आता हे परत हाडून उडोवपाक लागले आनी आता तर परत ते हाडून उडयत हेची एक्चुअली आमी घेतली. तर हे 2 दीस झाले ते कचरो हाली परतून उडयता. तर माझे एकूच सांगणें की तेंच्यान हो कचरो उडोवपाचो न्हू हांगा बंद करपाचो. आनी जो कोण तेंचो मिनिस्टर आहा किंवा MLA आहा तेंच्यांनी आपल्या कॉन्स्टिट्युएंसीन हो कचरो घालपाचो. आता ह्याच्या फाटल्यान कितलेशे आमचे CP येवन गेले कोणी कितें कान हालोंक ना. जेन्ना आमचो MLA UD मिनिस्ट्री मेळ्ळी आनी त्याच्या उपरांत त्यांनी खूब इनिशिएटीव घेवन कितें ट्रिटमेंट प्लांट हे करून हाडून घालून हांगासर एकदां कचरो तो क्लियर केल्लो आनी आमकां आतां 4-5 दीस अशें कळोन येयलें की बाबा खंयच्यान तरी वास येता. जेन्ना आमी इन्स्पेक्शन करपाक येयले हांगासर जाल्यार गार्बेज उबारता तेन्ना वास येना. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. चरी मारपाचें काम चल्ल्यान हॉलंटाचे लोक बेजारल्यात. चर मारपाचें काम चल्लां खरें पूण अजून हे चर रस्त्या कुशीच्या गटारात जोडिल्ले ना. हावसिंग कॉम्प्लेक्सांतल्यान काम सुरू केलें जाल्यार उदक आनी कोयर रस्त्या वयल्यान व्हांवपाक लागतलो. ह्या वाठारांनी हुंवारावरी स्थिती निर्माण जातली. पंचवांगडी नंदिता दयालान सांगलें. रस्त्या कुशीक चर मारपाचो प्रस्ताव आसा खरो पूण लॉकडावनाक लागून काम बंद उरलां. ह्यो कॉलनीचे लोक त्यांच्या गटराचें उदक सगळे रस्त्यार सोडटात. मेन म्हणल्यार तें उदक सोडटात तरी खंय. उदक सोडपाक तर हांगा आमकां स्वादूच ना. गटरूच बांदलेलो ना. कितली वर्सांच जाली. 2 सरपंच चेंज जाले. आमचे पंच चेंज जाले. सरपंच चेंज. आमकां अजून गटर बांदून दिल्लो ना. आमकां हांगा खूब त्रास जाता. पावस झडटा इतलो आमचो गांव सकयल जाता. उदक भरता. ड्रेनेज बांदूंक पयलीं आमी मागता हांगा एकटेन जाल्ले आहा पयलीं ड्रेनेज बांदूंक मेन सारकी प्रॉपर कन्स्ट्रक्ट कराक सिमेंट घालून आनी मागीर तितून पायपलायन सोडून आमकां इश्यू ना. हांगसर हे लोक कितें करता आपल्या घराचें उदक रस्त्यार सोडटा. ते फातर फाल्यां सकाळीं पावस झडटा तेन्ना रस्त्यार येता. आमचो हो मेन वचपाचो रोड तेजेर फातर येता. लोक पडटाक दोडटाक मोडटाक. केन्ना आमचे पंच सरपंच MLA कोण येवन आमकां हांगा विचारना बाबा कितें त्रास जाता काय म्हणून. जाला म्हणल्यार हांगा ड्रेनेज बांदता बट सारकी ड्रेनेज ना. वयल्यान उदक सगळें रस्त्यार येता आनी येता ते रस्त्यार उदकूच येना. तेजे बरोबर फातरूय येता. रायडर जे वयता गाडयेर स्टीप डावनल आसा तेजे स्कीड बीन जावपाक चान्सीस आसा. मेन म्हणल्यार जाल्लेले आसा पयलू. सो आमी तें मातशें काम सांगलां तांकां कितें पयलू ड्रेनेज बांदा आनी मागीर कनेक्ट करा. बट पंच आसा आमचो तो आमचें आयकना. आमकां अंडरटेकींग घेयना आमची कांयच पळयना. इन फ्युचर पासून जाल्लें आसा. लास्ट इयर चड पावसान चड प्रॉब्लम जालो. घरान उदक गेलें. सो आतां इन फ्युचर जावपाक शकता. सो ताका लागून हे पयलू कनेक्ट करपाचें. आमी सांगलें करिनाका म्हणून तेणी पुलीस प्रोटेक्शनाचेर पासून आमकां लेटर दिलां. म्हणल्यार आमकां दिवना कॉन्ट्रॅक्ट करून हांव तांकां दिलां. Situation is there was an existing drain of the Dove Valley building which was existing for the last 8 years. That drain got choked up in the last monsoon and the Dove Valley building is repairing their existing drain. Now the second part is the villagers have asked for the PWD drain to be built along the side of the main road. That project has been taken up by our Honorable MLA, Madam Alina Saldana, through the PWD, and the project has reached the file has reached the tendering stage. Unfortunately, due to the lockdown, it has got delayed, but that PWD work is already going to happen. So at this moment, the PWD together with the Panchayat are ensuring that there is there's not going to be any problem for the villagers, and they have taken up the task of deepening that kacha drain all along the road.
So there will be no issue for the villagers during this monsoon. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दर वर्सा मे म्हयन्याच्या निमणे कडेन मडगांव होली स्पिरीट चर्च पुरोहिताचे फेस्त मनयतात. अंदूय तें 31 मेक मनयलें. फेस्ताक मडगांव आनी कुशीच्या वाठारांतल्या लोकांनी हजेरी लायिल्ली. पणजीचे पुरोहिताचे फेस्त 31 मे मेरेन मनयलें. ना बाबा कितें करपाचो वेपार सवाय लायले सारके केस लायले 500 रुपयांनी 400 रुपयांनी देखून आमी दिताय. किती सोला सोलये सोलन न्हू. हां सोले ओके. आनी कितें हाडलां आनी कितें जाय आनी कितें हाडलें तुमी आनी हाडा हाडले हय पूण आज गिरायक हा ना कांय गिरायक ना बाबा तेसो वेपार पडलो 100 रुपये सोडले 500 रुपयांनी दिले. आनी कितें हाडलां आनी कांय मोड खावनी सोडली आनी कांय ना बोमी लाय 200 चालेल आनी कांय ना बाबा. पयलीं कितलो आशिल्ले पयले 800 रुपया 700 रुपया आसलोले. हय आतां सवाय कितें 500 रुपया गिरायक ना. सवाय दिताय कित्या जाणटो हे लोकांक पयस नाय. पयलीं तेंगे आवय आनी पयलीं धांवन येताले भुरगीं पयस चडाली बाळ मारक वताली लोकांक भुरगीं बाळ ऑल दिल्ली आहाय वाज भुरग्याक दिल्ली आहाय देवयलो बोटी वयले वाज भुरग्या हिंगा आहाय गोयल्या मोद्यात आहाय लोकांक पयस नाय न्हू पारांत सवाय दिताय 500 रुपया 400 रुपया 500 रुपया दिताय. आनी आमकां सगळ्यान हेल्प केला कामरा मनशांनी कोणे आमकां हेल्प केलें तुका आमी बसताय तेच आमकां सवाय जालें आमी पयस बसले कोणेय आमकां हेल्प करचें हॉल तुका आनी आमची साम नची म्हणपा न्हू. अरे बाबा सावन आमगे सोलये सारके सवाय जाले मरे इतू लाका आम सोलये गेले आम लॉस पड मरे बाबा सावन बाब आम कितें धाड रे. अरे कितें जातले आम सगळे लॉकडावन जावन आम सारकी त्रास आहा पड मरे बाबा आम कितें हेल्प कर रे बाब तूं. आतां एक गिराक ना कांय ना 300 रुपया सोलये आगूड मागोताय 1000 आगुडे 300 रुपया मागोता लोक कितें करपा बाबा सावन बाब कितें कर रे तूं आमकां पायी. दीस केले सगळे म्हाजे कडेन आमटण आसा सोलां आसा खारें आसा आनी म्हाका खूब वर्सां जालीं हांव हांगा येता. पयलीं म्हाजी आवय येताली आनी आवयचो हे हांव फुडें व्हरता. जेणी कोणी आमकां 8 दिसाची संदी दिल्या न्हू तेका आमी देव बरें करूं म्हणटा. न्हू आज सद्याक हांगा गिरायक येता तरी कितें आयज मातशें गिरायक ना कित्याक पावसाक लागून 2 दीस जाले गिरायक इतलें ना नाल्यार इतलें चड जावं थोडें जालां आमकां गिरायक जाला हेचो आनी गिरायक आतां सद्या आयज लास्ट डे तुमचो लास्ट डे आयज लास्ट डे. खारें विकता गोड सोलां आंब्याची सोलां नाशणे बाटली आगळाची बांगडे 250 बाबा 250 कितके ते सो आनी ते 200. ओके बारीक आनी मोठे आहा बारीक आनी मोठे आसा व्हडले ते 100 दिल्या 250 आनी धाकटे 200 100 दिले. आनी सोलां कशी सोलां 150 विकल्या 150 माप माप न्हू कितें पड ती ही पोड बाबा. तूं आतां कितके दीस जाले आतां एका 8 दीस जाले आयज कितें लास्ट डे कितें विकता तुमी हांगा येवन खारें सुकें खारें सद्या कितें लोक येता काय ना कितें कितें जालां आसा जाल्यार गिरायक जाता आं जाता गिरायक. बांगडे कशें दिला तर ते मोठे बांगडे 3 घातले 200 आनी बारीक बारीक 8 घातले 6 घातले आनी बाकीचे आनी कितें सुंगटां सुंगटां आनी सुंगटां कशी तर ती ही 350 रुपया ही 200 कितें पड काय कितें. लॉकडावनात कामान आशिल्ले श्रमीक गोंय सोडपाक लागल्यात. शेनवारा बिहार वचपाक मडगांवच्या 2 श्रमीक स्पेशल ट्रेनी सुटल्यो. भोवतेकांनी सुटकेचो श्वास घेत प्रवासाचो आनंद घेवपाक सुरवात केली. निरोप दितल्या अधिकाऱ्यांक श्रमीक बाय बाय करतना दिश्टी पडले. आयतारा आनीक 2 ट्रेनी वचपाच्यो आसात. 05016 नंबराची श्रमिक ट्रेन 1600 प्रवाशांक घेवन आरारिया बिहार वचपाक गेली जाल्यार 05018 नंबराची ट्रेन 1628 पॅसेंजरांक घेवन बांका बिहार वचपाक सुटली. अतिरिक्त जिल्लोधिकारी संजीव देसाय मामलेदार प्रताप गांवकार स्वता हजर रावन सगळ्यांक निरोप दिताले. मामलेदार प्रताप गांवकारान मनीसपणाचो दिश्टांत दीत एका अपंगूळ कामगाराक स्वता व्हीलचॅरीचेर बसून निरोप दिलो तेन्नाचे त्या कामगाराचे चेहऱ्यावेले भाव खूब कितें उलोवन गेले. पळयात. बिहारा 2 ट्रेन गेले
First train 1600, second train 1628. फाल्यांचे tentatively there are 2 more trains are there in the morning session. Tentative अजून फिक्स करा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. तंबाखूचे पदार्थ दर वर्सा 8 दशलक्ष लोकांचो जीव घेतात. तरणाट्यांक आकर्षित करपा खातीर तंबाखू सावन पदार्थ करपी कंपन्यो तरातरांच्यो युक्ती येवजितात. आयतारा संवसारान नो टोबॅको डे मनयलो. अंदूची थीम सिगरेटी ओडपाच्या आनी तंबाखू खावपाच्या विरोधी जायरातांचेर अवलंबून आसतली. गोंयची तरणाटी पिळगी स्मोकिंगा कडेन आकर्शीत जावपाक लागल्या. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन आपलें निरीक्षण नोंदयलां. दराकल्यान स्मोकिंग बंद करप हे बाबतींत जागृताय करप गरजेचें अशें भलायकी मंत्र्याक दिसता. आयचो तंबाखू विरोधी दीस तुमकां तंबाखू मुक्त करून तुमचे बरे भलायकी खातीर अर्पिला. तंबाखू पासून स्वताक पयस दवरपाचो उलो ऑन्कोलॉजिस्ट शेखर साळकरान मारला. फकत तंबाखू खावप्यांक वा सिगरेटी ओडप्यांक न्हू तर आशिकुशीच्या लोकांचे भलायकेकय तो बादिकार ठरपाक शकता. On the other hand, the leading oncologist of Goa, Shekhar Salkar, said that one must keep himself away from tobacco. It is not only dangerous for the consumer but also around too. Watch to what he has to say. This year, the theme is given for us is to protecting the youth from the industry manipulation and the regulations. Now, they have to be prevented also from initiation of this tobacco and the nicotine use. That also has to be stopped. With the present pandemic situation of COVID-19, it is very important that those who are smoking should reduce their smoking or they should stop smoking or quit totally smoking. And no young fellows should initiate smoking because you are making your lungs weak. By then, you will be more likely to be susceptible for coronavirus infection because most of them get the problems because of lungs only, because the lungs become weak if you continue to smoke or use tobacco in some form. In India, in 1 year, almost 1 million people die. That means almost 10 lakh people die every yearly due to some form of tobacco and its complication. Almost 20 to 25 different types of diseases are caused by the tobacco. So all the things, there is no benefits of tobacco, it is only loss which you get. And the industry is very smart. Industry, because they know that when they are losing somebody, they have to hire somebody else to smoke again. So they are recruiting younger and younger people because once you recruit, you tend to smoke for nothing less than at least 25 to 30 years. But once somebody dies, they have to recruit some more people to continue that industry going. So it's a time we have to realize that these are the techniques of the industry, which is very important. You have to understand that they are trying to lure this younger generation into this nicotine use. It's a Goa 365 Bureau Report. मडगावच्या कालकोंडा वाठारांतलो फुटपाथ कोणी फोडलो? पेवर्स गायब आसात. हो फुटपाथ कोणी फोडलो ताची चवकशी करून ताचेर कारवाय करची मडगाव शॅडो कावन्सिलान मागणी केल्या. फुटपाथ फोडिल्ल्यान सगळ्यांकूच त्रास जाता. माती रस्त्यार आयल्या. पावसांत माती व्हांवन वतली आनी गटारांनी साठवून रावतली. हें कोणें पळोवचें? शॅडो कावन्सिलाचो प्रश्न. पांय चलपाक जायना. पांय पयले हे म्युन्सिपालिटी पयले दाखय सीओ म्हणजे पांय कितें जाता हिंगा काडून दवरला प्रॉब्लेम म्हाका वयर चलपाक जायना पळय मुखार वयर चलपाक जायना म्हाका अशें वयर चलपाक जायना म्हणजे हांवें कितें करपाचें म्हाका तशें म्हणजे वायन शॉप आहा म्हणजे वायन शॉपाक हे हरशीक लागून गिरायक येना जाल्यार म्युन्सिपालिटी 1800 रुपया सेवरेज पैसे मागतात ते कशा फारीक करतलो टोटल कितल्याक फारीक करतलो म्युन्सिपालिटी कितले ट्रॅफिक प्रॉब्लेम आसा ट्रॅफिक हिंगा गव्हर्नमेंट चोरां पडली ताका हे पळय ते लोकडांनी शॉपां पळय आहा ते तो क्वॉलिटी वायल्स आहा पळय तेणें उदक घालून तेजो जीव काडलो आनी एम्बुलन्स हाडून ताका हॉस्पिटलान वयली जाल्यार इतले त्रास जावं पासून जाल्यार म्युन्सिपालिटी थोडे फुटले मेन एंट्रन्स आहा पळय ते मातशे त्रास जाता म्हणल्यार हांवें म्हणलें तुमगे खंय पावो ते मातशें बेगीन करा कित्याक सांग ते एक्सिडेंटाक त्रास जाता एक्सिडेंट जाता एकटो भुरगो पडलो ताका मातसो रिप्सा मार लागलो म्हणजे जाता तितल्या बेगीन हे क्लियर करपाचें आनी इन द पब्लीक इंट्रस्ट आतां पावस येवपा लागलो हे सगळें मॅच जातलें त्या खातीर जाता तितलो रोड क्लियर केला आनी हो आतां पळय कोंकण रेल्वे मेन रोड हो त्या खातीर मातशें बेगीन दोगांयनी कोणी तरी हे करून बेगीन हे जाग्यार घालचें आनी बेगीन हे क्लियर मॅच आहा ते क्लियर करचें आनी वॉटर फ्लो सारको स्मूथ करचो. फ्रॉड डिटेक्ट केल्लो हांगा वॉर्ड नंबर 16 थंय एक नाला
नाला आशिल्ल्या जाग्यार एक ड्रेन प्रपोज केल्लो ऑफ 12.35 lakhs आनी जेन्ना हें काम चलतालें इन द मंथ ऑफ मार्च आमी पळयल्लें की हो फुटपाथ जो एक्जिस्टींग आशिल्लो सेम होच हे दोनी बराबर केल्ले गूड कंडिशन बरे कंडिशनान फुटपाथ आशिल्लो तो कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर फोडपाक लागिल्लो आनी फोडटा आसतना जे स्लॅब्स आशिल्ले तेवूय बी ट्रकान व्हरून व्हेले आनी त्या टायमार आमी 6 मार्च म्युन्सिपालिटीन कंप्लेन केल्ली की हो फुटपाथ डेमोलिश करपाक कोण ऑथॉरिटी दिल्ली सबसिक्वंटली आमी इवन RTI मागिल्ली आनी RTI आमकां हालींच दिल्या आनी ती सांगला की ताका ही फुटपाथ डेमोलिश करपाक कोणाचोच ऑथॉरिटी ना म्हणून कोणेच ऑथॉरिटी दिवं ना म्हणून आतां अशें जाल्लें आहा आमी कंप्लेन केले उपरांतूय बी हाजेर ऑन 16 मार्च अगेन कंप्लेन दिल्ली ती हेजेर क्रिमिनल एक्शन जावचें म्हणून आज 2 म्हयने मायज जावन गेले एक्शन एक जावना तें जावना पूण जो मटेरियल काडून रोडार जो दवरलो आहा तो आतां रस्त्यार आसून लोक हिंग पडपाक लागले एक्सिडंट जावपाक लागले आनी आतां जेन्ना पावस येतलो तेन्ना हे सगळे माती बी आसा ती ड्रेना वयतली सो हाका रिस्पॉन्सिबल कोण आमकां जाय की हाजेर एक्शन जाल्लें गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.